Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सध्या चर्चा असा की बीजेपी आणि एमजीपी अलायन्स जाता जर झाली जाल्यार तुमचे किती स्टँड असतात? पळय कालूच आमच्या पार्टीच्या लिडरान सुदीन ढवळीकरान डिक्लेअर केल्ल्या की आम्ही नॅशनल पार्टी कडेन अलायन्स करचे ना म्हणून. आणि त्यांना क्वेश्चन करताना ताका क्लियरली मेन्शन विचारलें सुद्दां बीजेपी कडेन करचें ना काय म्हणून. सो त्यांनी क्लियर मेन्शन केलां बीजेपी कडेन आमी कशेंच करचे ना. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा एमजी पार्टी कडेन जे सरकार आतां चलता, ज्या सरकारान इतले प्रॉब्लेम्स जाल्यात, इतले लोकांक सफर करचे पडले, त्या सरकारा कडेन त्या पार्टी कडेन आमची पार्टी एमजी पार्टी ही अलायन्स केन्ना तेंचे कडेन करपाक ना, इतली म्हाका खात्री आहा. आणि पूण नेमकी आता नॅशनल पार्टी कडेन तुमी करचे ना म्हणटा जाल्यार खंयची पार्टी तुमकां खुशीची दिसता? आमचे गोवा फॉरवर्ड आहा लोकल पार्टी म्हणून फुडें आहा ती, तेंच्या वांगडा करपाची कितें आहा शक्यता? पळय हे सगळे डिसिजन आहा ते सेंट्रल कमिटीचे आणि सेंट्रल कमिटी डिसायड करता ते आमी ते मानचे पडटा. सो म्हाका दिसना की ते अशें कित्याक डिसिजन घेतलेले जे कॅन्डिडेटांक त्रास जातले. हांव इतली खात्री आहा की आमचे डिसिजन जे आसतले ते गोंयकारां खातीर आसतले आनी गोंयकारांचे भल्या खातीर आसतले. पूण एकला चलो रे सध्या तरी तुमचे पळय हांव अजूनय सांगता की अलायन्स ह्यो शब्द केन्ना येता जेन्ना कोण कॅन्डिडेट ऑफ पार्टी खंयची वीक आहा खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेन्ना तांकां अलायन्साची गरज आहा. म्हाका तरी इतली खात्री आहा की आमचे जे कॅन्डिडेट प्रोजेक्टेड कॅन्डिडेट्स आहा इन्क्लुडींग मी, आमी इंडिव्हिज्युअली काम करतात, जे पार्टीचे इंडिव्हिज्युअली काम करतात. आमी आमचें कामूच आसा की कितेंय जालें न्ही आमकां इंडिपेंडंट वयतात आमी आनी वयचे पडले जाल्यार आमी फूल प्रिपेर्ड आहा आनी आमकां कसलो भंय ना. अलायन्स कोणाक जाय पडटा? जे वीक आहात तांकां. आनी जर खंयच्या पार्टीक दिसता की आमचो सपोर्ट घेवन तांकां फायदो जातलो तर तेंच्यांनी सेंट्रल कमिटी कडेन उलोवपाचें आनी फायनल करपाचें. अजित भाई आणि हा कालूच लक्ष्मीकांत पार्सेकर माजी मुख्यमंत्री यांच्यानी डिक्लेअर केला की आपण इलेक्शनाक रावता म्हणून. जर तेही रावतले जर तुमचे कितें आसा? पळय सगळ्यात पयलीं कॅन्डिडेट्स आहात पळय कोणीय आसूं ते मोठे धाकटे मोठे कोणीय आसूं कॅन्डिडेट जे आहात ते सगळे जाण डिक्लेअर आपूण स्वताहून करतातूच आपणाक तिकीट म्हणून. सो म्हाका दिसता तिकीट डिक्लेअर करप पार्टीचें काम आहा आनी सेंट्रल कमिटीचे जे नाल्यार अध्यक्ष पार्टीचो कोण आहा तेणी डिक्लेअर करप. जो पर्यंत ते डिक्लेअर जायना तो पर्यंत आमी चिंतू शकना कोणाक तिकीट आनी कितें. पूण बरें आहा कोणाक आयज इलेक्शनाक जर हांव देंवतलो कोण ना कोण ऑपोजीट आसतलोच आनी आमकां फायट करूंकूच जाय आनी फेसूय करूंक जाय. सो कोणूय आसना तो आमी प्रिपेरेशन करता आमी कशें जिखतले ते कोण आमी ते चिंतनात की कोण आमचे ऑपोजीट आसतलो तो कोणूय ऑपोजीट आसलो कांय फरक पडना. पूण एक मजेची गजाल आहा की येदी व्हडली पार्टी बीजेपी पार्टी आनी मांद्रे मतदारसंघात दोग जाण सध्या कॅन्डिडेट, एक प्रेझिडंट एमएलए आनी एक्स चीफ मिनिस्टर दोगूय जाण सध्या दावे करतात की आपणाकूच तिकीट म्हणून. सो रिक्वेस्ट करता तेंच्या कमिटी सेंट्रल कमिटी की तेंचे डिक्लेअर तरी करपाचें कोणाक ते ना जाल्यार दोगांयकूय म्हाका तुका करून ते लास्टाक हें जावपाचें. रणजीत भाई ते तांकां तिकीट दिवंक ना किंवा दिली जाल्यार सोपटे अपक्ष म्हणून रावंक शकता. पार्सेकराक दिवंक ना जाल्यार पार्सेकरूय हे फावटी रावंक शकता. मागीर तेन्ना तुमी कशें फेस करतले किंवा तुमकां टफ वयतले काय तुमकां पॉझिटिव्ह ते? कारण एका बाजूक सत्ताधारी मिनिस्टर आणि एका देगेक माजी मुख्यमंत्री. पळय म्हाका लास्ट टायम इलेक्शन बाय इलेक्शन कंटेस्ट केलें तेन्ना फक्त 6 म्हयने मेळ्ळे हांव आनी लोकां कडेन पावूंक ना. हो म्हाजे जे फुडलें विजन आहा मांद्रे खातीर आनी मांद्रे खातीर जे प्लॅन्स केल्यात हांवें ते लोकांक बरें पावूंक ना. आयज ते खंय ना खंय लोकूय चिंततात जे मांद्रेची जनता ती विचार करतली जेन्ना इलेक्शन येतलें बाबा कोणाक इलेक्ट करप. आनी म्हाका दिसना की जे आमी आतां ज्या पद्दतीन काम करता त्या पद्दतीन आमी फक्त विक्ट्रीचे चिंततात आनी कशें आमची वोट बँक स्ट्रॉंग जातली ते पळयतात. आनी आमी डेफिनेटली प्लॅन आमचो असो आहा की आमी 100% शुअर शॉट जिखतलेच म्हणून. पूण आतां कोण माजी मुख्यमंत्री रावतलो, कोण रुलींग एमएलए पार्टीचे गव्हर्मेंटान आहा ते रावतले, आनी कोण येतले आनी कोण रावतले, कितले रावतले तेचेर आमी न विचार करता आमी फूल फोकस आमच्या विक्ट्रीचेर आहा आनी आमची एमजी पार्टी काम म्हणटात ते जोरान धरलेले आसा. आणि एक बाई चर्चेची गजाल आसा की गेल्या इलेक्शनाक पेडणे मतदारसंघात जे निवडून आयल्यात बाबू आसगांवकर ह्यांच्या फाटल्यान तुमचो हात असले म्हणून प्रचार सध्या जाता. पण ओनू तुम्ही ना आणि ते इलेक्शनाक रावतात तर बाबू पडटलो कारण बाबू वांगडा तुम्ही असल्या म्हणून बाबू निवडून आयला
अशा चर्चा आसा. चर्चा हा पेडण्यान लोक मानतात तशे आतां लोक थंय तुम्ही म्हणटा ना. आतां ते जीत ना आता ह्या इलेक्शनात जीत ना त्यांच्या परशुराम सपोर्ट कोडकर ना हे फावट बाबू उडोवपाक जिताची कोडकराची यांची गरज ना. बारीक सामान्य बारीक जनता सामान्य मनीस ह्योच उडोवपाक ताका भायर उठलेलो आहा. कोड ऑफ कंडक्ट लागोनी मागीर पळयात रस्त्यार कशे येतात ते आनी हेच्या विरोधात रावतले. तेका उडोवपाक अजून क्लियर का तेका उडोवपाक म्हाजी हो आनी कोणाची गरज ना. तेका लोक उडोवपाचे ऑलरेडी डिसिजन घेतलेले आहा लोकांनी. आमचे पेडणेचे जनता पळय ती स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणटात तशे आनी ते मूर्ख न्हू. एकदा पिशान काडू शकता परत न्हू. हेका आमी हाडलो हांगासर परत इलेक्ट करून ती सगळ्यात व्हडली मिस्टेक जाली. तो परत स्टेटमेंटूय करता तेचे कितें तेणी कितें केला हे केला तर तेका तेणी प्रश्नय करपाचो ना आनी उलोवपाचें न्हू. लोकांनीच लोकूच सांगताले तेका कितें आनी कितें ते रायट टायमाचेर.